बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावना भयणीनो, सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 30 आनी पहिल्या ओळींत अशें म्हणटा, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या खाशा पुताक सैत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्त तपासो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या देना सुवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावाते. सोम्या जेजूच्या त्या मोगात हांवन कितेंच आमकां वेगळें करूंक शकना म्हणलें तें सत सांत पावल हांगासर आमच्या दोळ आमकां दवरत आसतना आमच्या सोम्या जेजूक ह्या बोबो सक्रामेंतांत आमी परत्या मोगान स्वागत करया. ताचो दवरतो मोग आमी नियाळया आनी आमचे जिवीत ताका आमी भेटया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आनी 4, 5 संको 120 आनी 7, पेज 127, आई 34. तुझो मोग वरतो सोमिया, तुझो मोग वरतो धनिया, तुझो मोग वरतो सोमिया, तुझो मोग वरतो धनिया. सर्गीचो दळबार साडून संवसारी आयलो, कशे उपकाराचो हांव तुजो. सर्गीचो दळबार साडून संवसारी आयलो, कशे उपकाराचो हांव तुजो. तुझो मोग वरतो सोमिया, तुझो मोग वरतो धनिया, तुझो मोग वरतो सोमिया, तुझो मोग वरतो धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक हांव गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक हांव गाता धनिया. तुजे मुखार सर पडोन सोमिया, तुजे आराधन करता धनिया. तुझे मुखासर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सोतून देव, राया राया सोतून राय, म्हजे जिणयेन सोमिया तूं म्हाका जाय. देवा देवा सोतू देव, राया राया सोतू राय, म्हज्या जिणयेन सोमिया तूं म्हाका जाय. तुजे मुखार सर पडोन सोमिया, तुजे आराधन करता धनिया. तुझे मुखासर पडोन सोमिया,
तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग बोलतो सोमिया तुझो मोग बोलतो धनिया तुझो मोग बोलतो सोमिया तुझो मोग बोलतो धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया सम्या मुखार सर पडून ताचे आराधन आमी करता आसतना ताचो तो वर्तो मोग आमी नियाळटा आसतना आज देवाचे उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत कीर्तन 62 5व्या वळींत देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो भरवसो तोच म्हजें खडाप म्हजें थाराण म्हजें कोटें देखून हांव केदेंच हालसो ना देवा तें आसा म्हजें थाराण म्हजी वडवीक तो म्हज्या खटायेचें खडाप देवूच म्हजो आसरो सोमी आमचो भरवसो सोमी आमचो आसरो हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावून तो आमकां चलोवन व्हरता ताच्या कृपा देनांनी तो आमकां निरंतरी भरता आमचे हर एकल्याचे अस्कत गाय उणेपण तो जाणा आमी ताचे सरशी येता आसतना ताच्या दैवीक सक्तेन बरोवन ताची ती कृपा आमची थंय निरंतरी वाळाशी तो करता आज आमच्या सोम्याक आमी हरसूंक फावो ताच्या त्या व्हरत्या बलिदाना खातीर ताका आमी हरसूंक फावो हेब्रुवां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता 13वो अवस्वर 8व्या वळींत जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वथा तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच जावन आसा निरंतरी आमचे थंय तो विश्वासी 15 वळींत आमी वाचता जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची उपकार स्तुती होगळापाचें बलिदान देवाक भेटोवंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता तर ह्या वेळार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान केलें तें बरेंपण आमी वळखून घेवया तो आमचे ते सदांच विश्वास जावन आसा आनी ताचे ते आमी विश्वासी रावच्याक ताची कृपा आमी मागया
सम्याक महिमा दिवन गव्या आमी गीत यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाये जमीन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आणि 6, पान संको 120 आणि 9, पेज 129, आई 36. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. आपल्या आकाश पुताक सैत बाकी दवरून आसतना आमचे बसोत ताका समर्पण दिलो तो देव त्या पुता सोवे हेर सक्कड आमकां दिनासतना कशें रावात. सम्या जेजू थंय संपूर्णता देव आमकां दिता. सत वळखून घेवन सम्याक आमी अर्घां दिवया, ताका आमी वखाणया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो सारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गए प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हालेलुया 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 Praise you, Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका जिसू, लाभ तुका जिसू, स्तुति तुका जिसू, स्तुति तुका महिमा तुका जिसू, वखरी तुका जिसू. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you. मोगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी मिसाच्या पयल्या वाचपांत अब्राम, इजाक, जाकोब
हांच्या विशयांत आयकोन आसाव आनी आयच्या दिसा सडीत मपान आमी जुजे विशयांत आयकत हांव सोम्या जेजूच्या हजरपणांत रावून जुजेची ती जिणी आमकां खंयच्या संगतीन प्रेरण जावन आसा म्हणून विशयांत तोडून याड आमी करया. दोन संगती आमकां जुजेच्या त्या जिणेंत स्पश्ट दिसून येतात. पयलें जावन आसा देव वांगट्या वळींनी नीट बरोवंक शकता म्हणून. आमी कितें बरयचें जर नीट बरयचें तर ते लायन नीट आसूंक जाय जाल्यार मात नीट जाता. पूण देव वांगट्या वळींनी नीट बरोवंक शकता. जुजेची ती जिणी आमी पळोवंक जाल्यार ताका सबार तरांची अनवर आयली. ताच्याच भावांनी मोसरान ताका लगड काडूंक पळयलो. इजिप्तकारांक ताणें विकलो आनी थंयसर कितले अनाहुतां ताच्या जिवितांत आयलीं. पूण हर एक ते अनाहूत ताच्या जिविताचें देवान ताच्या बऱ्याक पडाशें केलें. एक विशेश उद्देश देवाचो ह्या सकड अनाहुतांत जारी जालो. आनी दुसरें एक सत आमी समजता आनी तें जावन आसा गॉड इज इन कंट्रोल इवन वेन यू थिंक युअर वर्ल्ड इज आउट ऑफ कंट्रोल. सबार फुडें आमी चिंता देवाक कंट्रोल सुख लागी म्हणून आमच्या भोवती घडची घडितां आमी पळयत आसतना असले एक सवाल आमच्या मोतीक घेवंक पुरो. ह्याच दिसांनी कोरोना पिडे वयर वितलो लोक आसतना असले सवाल आमच्या मोतीक खंडीत जावन येतात. देवा कंट्रोल सुख लागी. पूण म्हाज्या भाव भयणीनो जुजेच्या जिवितांत आमकां हें उगडापें जाता की देवाक कंट्रोल केदेंच सुखाना. तो कंट्रोलार आसा आनी हर एक संगत ताच्या कंट्रोलांत आसा. ताचें एक विशेश योजन आसा. तें योजन आमी समजून जियोवंक आमची जबाबदारी जावन आसा. ताच्या भावांक जुजे म्हणटा आयच्या पयलो वचपात आमी आयकत हांव तुमी म्हाका वायट करूं चिंतलें जाल्यार ते देवान म्हज्या बऱ्याक पडा शिकलें. ती देवाची मांडावळ जावन आसली की तुमच्या की पयलें हांवें इजिप्ता पावाजे तुमच्या मुखांत्र तुमकां आनी संवसाराच्या सगळ्या लोकांक दुखोळांतल्यान बाचाव करचे खातीर देवाचें तें वर्ते येवजण जावन आसलें. म्हाज्या भावानो भयणीनो जेदू आमी देवाचें येवजण आमच्या जिवितांत कितें म्हूण समजून घेवंक मुखार वेता थंयसर वर्त्या रितीन दैवीक कृपा आमी अनुभव करता. तें जावन आसा जाकोबाचें जुजेचें तें जिवीत. आनी आज तेच कृपा आमी मागया आम्हा सोमेस्तां खातीर. सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी सलवणी अनुभव करता. विविध तरांच्या अनवराक आखांताक आमी वळोवंक जाता. पूण त्या वेळार आमचो देव आमचे संगी आसा. तो आमकां कितें सांडिना सोडिना. तो आमच्या पक्षेक आसा. आमचे संगी रावून सदांच तो वावुरता. कित्याक ताचो उद्देश बरो जावन आसा. ताचें येवजण आम्हा हर एकल्या खातीर बरें जावन आसा. ताचें येवजण समजून घेवन त्या येवजणा खाला आमी जियोवंक आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. ह्या गिता मुखांत्र कन्नडा गीत आमी गावया. नन्न चित्तवल्ल निन्न चित्त देवा नानेनु अल्ल नीनादे ಎಲ್ಲ. सोम्या तूं एकलो मात्र सर्वच जावन आसा म्हज्या जिवितांत. तुजें येवजण तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जाव म्हणून सोम्या लागीं आमी सांगया. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ದಾಸನು ನಾನು ಈ
ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. या संवसारात जिवीत आमचे तात्कालिक जावन आसा, थोडाच दिसाचे, पूण ससनी जिवीत देवाचें योजन आमचे बसोर जावन आसा. त्या ससनी जिवीताक आशेवन या संवसाराचे हर एक दिसाचे मेठा काडूं समयाचो आदार आमी मागया. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. मागया आमी आज आमच्या भावा भयणी बसो सभाज हांगासर तांच्या विविध गरजा खातीर मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा. तेरेजा डॉली फर्नांडीस विशेश जावन वेंटिलेटर आसा कोरोना पिडे वरवीं. आरुण रॉड्रिगस ताका किडनीची समस्या आसात. सभाज आमच्या भावा भयणी विशेष खंत बेजारान आसात, दुखांत आसात, आर्थीक अडचणींत आसा, तांकां हर एकल्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. मारिया आनी जुलियान मतायस USA तावन ताणें मागोवंक सांगला. पॅट्रिक लुईस कुवेट तावन हर एक आमच्या भाव भयणी समुदाय करिया जी कश्टां दाखातात पिडेशिरे उडोवन आसात तांकां सोम्याक समर्पण दिवया. ह्या वेळार ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. आज आमी पदेक सावन अर्गां दिता धन्य देवाक आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा पासून आनी ह्या जल्मा दिवसाच्या सुंच्या सर आमच्या भावा भयणी पासून सम्याक आमी वाखाणटा तांचे खातीर मागता. प्रत्येक जण आज उडास करता. एन्सन तावरो वडाला तावन, नॅन्सी डिक्रूज USA तावन, लाना मेरी फेर्नांडीस बेंगलूर तावन, थेल्मा नोरोन्ना बेंगलूर, हॅरी पिरेरा कुवेट तावन, 70 वर्सां जल्मा दिवस आज संभ्रमता रिटा आरान्ना निड्डोडी तावन, 60 वर्सांचो जल्मा दीस रॉबर्ट सिक्वेरा UAE तावन, इवा विवियन रॉड्रिगस तिसरा वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करता मडंतर तावन, 7 वर्सां जल्मा दीस नथानियल दंबाट, 15 वर्सां जल्मा दीस आशिल कोलासो, तशेंच 8 वर्सां वेरोनिका पिंटो पामुर्तावन. सभारांनी तांकां मेळ्ळ्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. ग्रेसी मेंडोन्सा कुलशेखर, वायलेट डिसोजा मँगलोर, बाळोक जेजूक आज फेस्त अर्गां दिता. कियोना लेसा डिमेल्लो थाकोडे तावन, मॅक्सी कुटिनो वामंजूर, जुलियाना मतायस USA, जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, पॅट्रिक लविस कुवेट तावन. फुडास आमी करया सर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आमच्या सर मोगाच्या सो. देवान तांकां इनाम जावन सस्नीक जिवीत जे बसयल्लें आसा ते तांणी जोडच्याक तांचे पासून आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जाण उडास करता. देवादीन मेरी गोन्साल्वीस, बाब सिरिल सिक्वेरा, संतान टोनी मस्करेनस, रायमंड आनी आग्नेस, वॉल्टर नोरोन्ना, लिगोरे डिसोजा, एलोशियस आनी मारिया अब्रेयो, स्टेफन तावरो, गास्पर पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासून आमी आज प्रत्येक तरान मागता. शांती नोरोन्ना, सिल्विया डिकोस्टा आनी मागोवंक सांगलेलें आसा. जोसेफ रास्किन्ना, देवादीन आलिस डिसोजा, आमी सेरावो, हिलारी डिसोजा, जॉन पॉल डिसोजा, मनादीक बाब JJ सल्डाना, विन्सेंट फ्रँक. कुटुंबांत अंतरल्या पासून आज मागोवंक सांगला. लिना आल्फ्रेड मतायस मार्टिस, देवादीन जॉर्ज आनी मोनिका डिसोजा, आल्फ्रेड कुटिनो, आग्नेल मथायस पुलगद्रेन आत्म्या पासून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. सिल्वेस्टर आनी लिना, तशेंच मेबुल आनी फ्रँकलिन, देवादीन ॲडम डिसोजा, मॅन्युअल डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजा, सिस्टर लिट्टी, सिस्टर विनिफ्रेड. कुटुंबांत अंतरल्या पासून जेनिफर, मरियान, तशेंच देवादीन मॅन्युअल डिसोजा आनी म्हयन्याच्या उडासा हिल्डा वास. हे आमच्या भाव भयणी सगळें सर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर आमी दवरया. हर एक आमची तेसावां आमच्या काळजाच्या इतरेक सोम्याक समर्पण दिवन सोम्याक आमी काळजांत तांदूळ मारया. सोम्याच्या मोगांत सदांच आमी जियोंक, ताच्या कृपेन वाडोवंक ताचो आदार मागया. सगळे आमी दिमी घालून सोम्याचे आशिर्वाद आतां स्विकार करया.
प्रवेश गीत आमी कड्या दैवी गायना बुकांत A14 पेज 24. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या पातका आमची वळखो जेजू संगी मेळ्ळो एका मोनान आनी खालत्या काळजा भेटयता बलिदा मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक मिसावाक धाडटा आसतना तांकां सारक्या रितीन समजोनी दिता कितें तांणी करी जाय म्हणून. तो सांगता पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देवसार थोंडया. सोम्यान दिल्लो आपल्या शिसांक हो आदेश जावन आसा. त्याच मिसावांत सोम्यान आमकां हर एकल्यांक भागीदार केला. दैवीक सकत ती कृपा सोम्या आमकां निरंतर दिता पवित्र क्रिस्तांत. ती आमी जोडच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी भाग घेता. आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया. आमचें कितें उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, तें आमी वळखून घेवया आनी ताच्या दैवीक सक्तेन दिसपरती मेटा काडूंक सोम्याचो आदार मागया. पातकां आमची वळखून सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगीर सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पात्येतेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी खाकूल आमकां दाखय आनी आतां सावन आमचें काळी सदां खाळ बालतेल्या देनाचे दवरच्याक सरतेल्या वस्तू सोया जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्याच वाटेन तूं आमकां सोलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जुदा जुजेक लागीं सरलो आनी म्हणालो, म्हज्या धनिया, दया करून तुजे लागीं उलोवंक म्हाका सोड. म्हजेर रागार जायनाका.
कित्याक तूं फाराव्याक समासम. धनिया आमकां तुज्या सेवकांत तुवें विसारलें. तुमकां बापूय आनी भाव आसात गी. आमी जाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापूय आसा आनी ताका आपले उतर प्रायर जल्माल्लो आमचो एक निमाणो भाव आसा. ह्या चेरक्याक खाशा भाव मेला आनी ताज्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताज्या बापायक तो भोव मोगासो. तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, ताका म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवच्या खातीर म्हज्या सरशीं ताका हाडा. तुमचो भाव तुमचे सवें आयिल्ल्या शिवाय म्हज्या दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. आमी आमच्या बापाय सरशीं फाटीं गेल्या आनी तुवें सांगिल्लें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी फाटीं वसा आनी इल्ली धानी मोलाक हाडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें. तेन्ना आमी ताका म्हळें, आमच्यान वचोंक जायना. आमचो निमाणो भाव आमचे सवें आयल्यार आमी वेता, कित्याक आमचो निमाणो भाव आमचे सवें आसल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचें नात. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, म्हज्या बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें, क्रूर मन जातीन ताका पापशिलो जावयेत. तो गेल्या उपरांत ताचेर हांव एक दिश्ट सयत घालूंक ना. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय घडत जाल्यार खंतीन भरलेली पिक्या केसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडतल्यात. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आसलेल्या सरू लोकां मुखार आपलीं भोगणां लिपोवंक जालीं नात. देखून ताणें फरमायलें, सकटांक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातरलो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारांक आयकली आनी ही खबर फारावाच्या रावळे राखी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा गी. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान थरथरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकलोलो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदर पोशणच ताणें काण सोडलें. तांचे फुडें एक मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम कर्ण विकलोलो जुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय ताणें बांदले. ताची घोमटी सरळांक अर्निली. ताणें सांगून दिल्लें घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. प्रजापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उगडास करा. उद्गार उबे रावात. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सतमंदा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. देंवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वांनो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात.
कित्याक वावड्याडक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतात थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया आनी थंयसो भायर सरन वसासर तांगेरच तुमी रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घरांत म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवन आयकना जायत जाल्यार त्या शहरांतले आनी हळ्ळेंतले तांच्या पांयाची धूळ फापडून भायर सरा. सतस हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळात ती काकुळत ह्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, तुम्ही पळयल्यांत 108 नंबराची वाहनां तेणे भोंवची. आमच्या राज्यांत ह्या वाहना मुखांतर ॲम्ब्युलन्स सेवा कोण पिडेस्त आसात या एमर्जन्सी आसा तसल्या वरच्या खातीर सेवा जावन आसा सरकारा तोर मेळची. ते नंबर 108 कित्याक दिलां म्हूण एक पिडे हांव चिंता आसतना म्हाका आयच्या वांजेलाचें उतर उडास आयलें. मार्कास वांजेल अवस्वर 10 वाक्य 8 स्पश्ट सांगता, पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देवसराक दवंडया, फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. ही वैद्यकीय सेवा कितें वाहनां दिवन आसात, फुंक्याक ती दिवन आसा, धर्मार ती दिवन आसात. आनी हांव समजलो ह्या वांजेलाच्या उतरांत हांव कांय प्रेरण मेळ्ळे दिसता ते नंबर सोदून काडिल्ल्याक ते नंबर दिवचे खातीर म्हूण हांवें चिंतलें. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजून आपल्या आपोस्तलांक हें मिसांव जें कितें ताणें केल्लें ताच्या परगर्जिने वेळार तेंत काम तेंत मिसांव आपल्या शिसांक मुंदरसूंक उलो दिलो. आनी दिता आसतना सभा संगती तांकां सांगलें, आनी तातूंत एक जावन आसा, फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. देव आमकां हर एक संगत वोदाक सोन दिता. इंग्लिशान सांगणी आसा, गॉड गिव्स अँड फॉरगिव्स म्हणून. मॅन गेट्स अँड फॉरगेट्स. देव दिता धराळ मापान ताची देणी आशिर्वादां आमकां दिवनूच आसता. आनी केदाळा पर्यंत आमी दी जाय. देवान आमकां देवळ पर्यंत दिला, तवळ पर्यंत आमी हेरांत ते वांटून घेत जाय. आनी हो संदेश जेजू आपल्या शिसांक दिता. देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या वर्त्या आशिर्वादां निरंतर भरता आसतना देवान दिल्ली ती देणी आमचे संगीत दवरूंक न्हय, बगार एकामेकाच्या गरजांत ती पावोवंक, एकामेकाक चड बरेपण हाडूंक त्या वावरांत ती करचो. आनी हो संदेश आज जेजू आपल्या आपोस्तांक दिता आसतना तो संदेश आमकांय मेळ्ळो जावन आसा. देवान आमकां ताच्या वर्त्या कृपेन भरला, आशिर्वादान भरला, निरंतरी ताची देणी तो आमकां दिता. ती आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर गळसूंक आनी ह्या मुखार चड आनी चड बरेपण ह्या संवसारांत हाडूंक आमच्या तांकी प्रमाणे आमकां दिल्या देण्या प्रमाणे कितें साध्य जाता तें करूंक आमी फुडें सरया. देव आमकां व्हडलीं कामां करूंक आपयना, पूण ल्हान संगतींनी ताणें दिल्ली ती बेसांवां एकामेका थंय वांटून घेवंक तो आमकां उलो दिता. ह्या पळोवणी आमी स्विकार करया आनी ह्या मिसावांत आमी विश्वास सदांच रावच्याक ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी जोडया. गीत संको D4 पेज 40. स्वीकार कर कानिक मोगाची
देशी ओळ दैविक देणी सर्गींची सर्व समचे आजर पिता जीव समर्पिता माया मोगांची येवच्या आधार तो मागता त्यागान मोगांची येवच्या दिकुर्पे बेसा हर एक दीस परगडच्या दैविक तुझे मिसा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सत सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदे दादे बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या निक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओपताव. ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत तूं पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक तूं आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तेय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसोने आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचनाच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तेय तूं भोव मोगाळे. देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक उंडो आनी दाखाचो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या आयदनाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zala. O pavartaso gut, ami pergata,
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पसत खुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार भरायलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापाक, ह्या सोमेश तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सोमेश तांची दया कर. पदेक जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट नासलेल्या आमच्या भाव भयणीची दया कर. देसा देसा नासलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखाणता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गेच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर तराच्या अनवरांतली स्वार्थांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उधार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ झोजयताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय म्हाका सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुसार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. Gisanko E17 page 56. येसू मिया काळजान मुझ्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका.
जशें जळोन आसो दिवो उजवाड दिवन परजळटा तशें अस्कत जीव हो मोजो मोगान तुज्या सोंपता हे सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगये जेजू राया स्वागत करता तुका. आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयल्या सोम्याक मोगान स्वागत करया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोस हजर आसाय म्हण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें केदी ताव कसा वेगळा आसार जावंक केदिंगस हांवें वेगळा सार तूं जावं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां तूं मेळाशें कर आनी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तुज्या पुतान आमकां दिल्ल्या आतां आमी सावांत आमी विश्वासपणी भागीदार जावंक आमकां कृपा लाभय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gisanko G1 page 68. क्रिस्ता संगी समकया संवसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियव्या समाजा उतरां करणे साथ दिव्या क्रिस्ताया. भाऊ बहिणी परी एक पोट एक कुटुंब जाऊन जियेव्या एक कुटुंब जाऊन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचे मात बसया सोम्याचेर मात बसया. क्रिस्ता संगी समकया संवसारां बरी खबर परगट्या सरलोकां प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजां उतरां करणे साथ दिव्या क्रिस्ताया. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन नेवर आमकां आमच्या दुश्मनांते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.